माशेल महिला सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळान 18 कोटींचो स्कॅम केलेल्याची माहिती उक्ताडार आयिल्ली आसा। हातूंत अध्यक्ष तशेंच संचालकाचेर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केलेली आसा। मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून तांचे पयशे मेळोवन दिवचे असो आरोप ठेवेदारांनी केल्लो आसा। 2019 बँक बॉन्ड पडलेले, क्रेडिट सोसायटी बॉन्ड पडलेले आनी 2019 सान कोणाक पयशे मेळना। टील 2024 जाले, 1 रुपया लेवन इतक्या लोकांक मेळना, सगळे म्हणून 509 डिपॉझिटर्स। सो 18 क्रोर्स ते बाय 2019, पण इंटरेस्ट दवरल्या 2024 लिहून ते सुबेज जाता। तेणी सांगले आमकां 2020 आमचे पयशे सुबेज जातले, म्हणजे एवरी मंथ तुमकां 10,000 दितले म्हणून। ते 10,000 दिले जाल्यार आयज 5 लाख लिहून लोकांच्या हातीन पावताले आनी 5 लाखांचो लोक कोण डिपॉझिटर आहा तो क्लियर जातालो। सो आयचो दीस लिहून आमकां 1 रुपया लिहून मेळोंक ना। आनी थिंगा गेली जाल्यार आमकां म्हणजे केअर करना, सुण्याच्या भशेन ट्रीट करतात। सो लोन इन्क्वायरी करूंक गेल्यार लोन नियरली 25 लॅक्स लोन आहा, पूण सगळे म्हण डिपॉझिटरांचे पयशे 18 क्रोर्स। सो 18 क्रोर्स खंय गेले? आमी थिंगा सगळो लोक इतकोच न्हू, खूब लोक येतालो पयशे मागोंक। आमी थिंगा बसताली, सकाळची 10 येताली, आमी 10 ते 3 लिहून बसताली आमी। तुमचे पयशे मागोंक? होय, आमचे पयशे मागोंक। इन 2019 लिहून 2019 2023 लिहून आमी सगळी लोक येवन थिंगा बसताली। थिंगा बँकांचेर लोक न्हिदोन रावतालो पयशे मेळटले काय म्हणून, राबत म्हणटाले। लोन कार कोणी येतलो आनी पयशे दितलो इन्स्टॉलमेंटाचे, तेन्ना तुमकां येता पळय ते तुमकां दितले। तेज्या आशेन आमी पयशांक रावताली, कितें कोणाक 1,000 वा 5,000 कोणाचे मेळटले काय म्हणून। 5,000 येयले जाल्यार 5,000 हातीन येयले जाल्यार तेंच्या 500 रुपया दिताले लोकांक। 500 ते 500 रुपया जे लोकांचे पयशे आसत जाल्यार ते 500 रुपया न्हू, ते लोकांनी लाखांनी पयशे घाल्ल्या। आनी कितें करताली, चलत तुमी, तुमकां कोणाक पयशे ना म्हणटाली। आनी ते पयशे येता ते सोमते आपणाच्या बोल्सान घालताली। आनी थिंगा रस्त्याचेर तंदुरी चिकन, चाय, लोक हिंगा भिकाऱ्यांक ही बँकान बसलेली आसतात, ती काउंटरांची तंदुरी चाय आनी ते भगज हाडून खाताली।